माताजी। पंचम श्लोक हेमा पै माताजी। षष्ठ श्लोक कलावती अवधानी माताजी। सप्तम श्लोक गीता नायक माताजी। अष्टम श्लोक श्यामला कामत माताजी। नवम श्लोक सुनीता मल्य माताजी। दशम श्लोक लीला पै माताजी। हरे कृष्णा। शांति शान बाग माताजी आरंभ करता है। वै हरे कृष्ण। अत राजविद्या योगो नाम नवमोऽध्यायः। मया ततमिदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि न चाहं तेष्वस्थितः। हरे कृष्ण। न च मत्तानि भूतानि पश्य मे योगमीश्वरम् भूतभृन्न च भूतस्थो मम आत्मा भूत भावनः। हरे कृष्ण। यथाकाशस्थितो नित्यं वायुः सर्वत्र गोमहान् तथा सर्वाणि भूतानि मत्स्थानीत्युपधारय। हरे कृष्ण। सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकाम् कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। प्रकृतिं स्वामवष्टभ्य विसृजामि पुनः पुनः भूतग्राममिमं कृष्णम् अवशं प्रकृतेर्वशात्। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। न च मान्तानि कर्माणि निबध्नन्ति धनञ्जया उदासीनवदासीनम् असक्तन्तेषु कर्मसु। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम् हेतुनानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते। हरे कृष्ण। श्लोक पठन केलेले तुमचे सकल पुराजनाक धन्यवाद। नवम अध्यायाचे हे श्लोकाचे अर्थ तथा तात्पर्य सांगूक आमगेलो वसती हरग्रेस अमला भक्ती माताजी। हंगेले कार्मिक नाम अश्विनी कामत। हन्नी हिस होलीनेस राधानाथ स्वामी महाराज हंगेले शिष्य। हंगेले जन्मस्थान उडुपी वासस्थान बेंगळूरू। हन्नी बैचलर ऑफ इंजिनियरिंग केलेंती। 2008 अंतु कृष्ण कॉन्शियसनेस अंतु आयिलेंती। हन्नी भागवत पुराण कोंकणी हंतु उल्लासी तेजस्वी सक्रिय प्रचारक जावन आसिले हिस ग्रेस माधव शरण प्रभुजी हंगेले धर्मपत्नी। हन्नी तरुणी युवतींक प्रोत्साहन दिवची सेवा कथामृताची सेवा बाल उत्सव कोंकणी इवेंट्स अंतु जज जावनो भजनामृत आणि भागवत पुराण कोंकणी अंतु एंकर जावनो वैष्णवाल सेवा देवस्थानांतु प्रचार तशी बेंगळूरांतु पुस्तक वितरण कार्यांतु तत्पर असती। हरे कृष्ण माताजी। सकड बांधवाल तर्फेन हांव तुमका स्वागत करता। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। धन्यवाद माताजी। पुराजन बांधवांका धन्यवाद। आज तुम्ही पुराजन उपस्थित असची आणि मग एक अवकाश देऊन असुच्या भागवत पुराण कोंकणी आणि मुरलीधर चरण प्रभू कमगेल धन्यवाद। आणि पुराजनाले आशीर्वाद घेऊन आम्ही शूर करूया आणि हांव मेगेल प्रयत्न करता आणि ह्या प्रयत्नांतू ह्या मेगेल प्युरिफिकेशना खातीर आम्ही माताजीन तवळी पुरा प्रणाम मंत्रस पुरा सांगून जाला जलारीच आम्ही सान रीतीरी सांगया।
ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यः च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। कोटि वैष्णव माताजीनं 9.3 याचे समराईज केलेलं असं हांगा आम्ही पळयताची कसने एक देवालय ज्ञान आमकां कळका जाल्यार आनी आमी भक्ती करका जाल्यार दोन क्वालिफिकेशन जावका आमकां कसने एक असूये जावन आसचें म्हळ्यार अनसूये जावन आसूं प्लस अनेक आमकां देवाल वेरी नंबीक आसका श्रद्धे आसूं म्हणचे आमी विषय ह्या विशय आम्ही लास्ट 3 वर्षांतू कळला। आता आम्ही 4 to 10 ते देवाले ज्ञान कसं नाही देवाले विषय कसं नसतं ते ज्ञानांत आमकां कसं सांगता कळटा म्हणजे हांगा म्हळ्यार इनकन्सिवेबल पोटेन्सीज ऑफ लॉर्ड म्हणटात। हे इनकन्सिवेबल पोटेन्सीज म्हळ्यार कसं नाही आमकां नंबूचे जायना तितलो ते विस्मय असते देवाल विशयार ते तागेल स्ट्रेंथ जावं तागेल ग्रेटनेस जावं कसं नाही म्हणून आम्ही हे 4 to 10 श्लोका सांगतो आजी तुमका कळता। आणि कृष्ण कोण आणि आमकां आनी ताका कसो संबंध आसा आणि ह्या भौतिक लोकांतू तो कसो पुरा करता आणि ह्या भौतिक लोकांतू कसो संबंध आसता का म्हणचे विशय ह्या पुरा आम्ही आजी ह्या 4 to 10 श्लोका सांगतो आमकां कळता। आम्ही ह्या आजी फर्स्ट श्लोक पळया। तुम्ही पुराजनानं ते श्लोक रिसाइट केलेलं असं मया ततम् इदं सर्वं जगदव्यक्तमूर्तिना मत्स्थानि सर्वभूतानि नाचेहं तेषु अवस्थितः म्हणून आता स्टार्टिंग लाइन आम्ही वाजिलेंची मया ततम् इदं सर्वं म्हणून ताजे अर्थ समेत हांगा प्रभुपाद तो ट्रान्सलेशन अंतू देऊन असता। मया ततम् इदं सर्वं म्हणताना कृष्ण हांगा ह्या पुरा 4 to 10 वर्सेस हांगा आम्ही कृष्णान उलोवचे आणि हांग कृष्ण सांगता सुचे तो तागेले तो कशी ह्या भौतिक लोक सृष्टी करता म्हणचे विषय क्रिएशन कशी करता म्हणचे विषय आणि एनिलेशन मागीर कशी मेंटेनन्स करता सुपरविजन कशी करता पुरा ह्या 4 to 10 श्लोका सांगतू सांगचेस। सो ह्या कृष्णान आमकां सांगचे निमित्त आमकां कृष्णाले आमकां नाजाल्यार ह्या क्रिएशन अशी जात वेळ म्हणचे समेत आमी इमॅजिन समेत करू जायना। सो हांगा तो कसं सांगतास पुरा सगळे युनिवर्सांत द एंटायर युनिवर्स इज परवेडेड पुरा कडे हांव आस पुरा युनिवर्सांत पुरा कडे हांव आस प्रति एक लिविंग एंटिटी भितर हांव आस पुरा ऑटम्स पुरा अंतू हांव आस म्हणून जाल्यार कशेंच हांव जगद अव्यक्त मूर्तीना अव्यक्त मूर्तीना म्हूण हांगास मूर्तीना म्हळ्यार कसं न्ही मूर्ती म्हणत आमी एक रूप म्हणत हांगा देवाक दिव्य रूप म्हणत। सपोज ह्या एक पेन आसा हाका एक रूप आसा न्हय तुमकां हें पुरा दिसतास आतां हांव अशी आड दवरल्यार तुमकां दिसना तें सो ते कसं म्हणत ते पेन इनविजिबल म्हणत बट म्हगेल्या हातान पेन आसा तुमकां दिसना तशें म्हण पेन ना म्हूण न्हय न्हय तशी जी देव समेत इनविजिबल रूपांत आसा ते इनविजिबल रूपा कसं म्हणटाची अव्यक्त मूर्ती ना म्हूण घेवन। सो
हंगा देव आमगेलदोळेक दिसताना आमगेल या भौतिक लोकाक दिसताना म्हणून हांगा कृष्ण सांगता असं सो तो तसल फॉर्मारी पुरा कडेन असं म्हणगे मागीर मतस्थानी सर्वभूतानी म्हणगे सो पुरा लिव्हिंग एंटिटीज पुरा नॉन लिव्हिंग एंटिटीज कसं नाही की पुरा सकड मेगेल्यान तसं जाल्यार हांव तंतु ना म्हणजे ह्या दोन लाईन आम्ही मागीर पळया at starting हंगा अव्यक्त मूर्ती ना म्हूण असं सो कसं अर्थ ताजे हांव म्हणलें तुमकां तो इनविजिबल फॉर्मर असो आमगेले दोळे दिसना म्हूण ताज्याले आमी देवाक पळोवचें ना जायना वे म्हणून जाता सो तागाची हांगा उपादान लायक रितीन पर्पोट आनी समेत कसन सांगता आमगेल ह्या मेटेरियल सेन्ससांतू पळोवचें जायना जाल्यार आमी कशी पळयत अत श्री कृष्ण नामादि ना भवेत् ग्रह्यम् इंद्रियाय सेवन्मुखे ही जीवादु स्वयं एव स्फूर्त्यतः सेवन्मुखे ही जीवादु म्हळ्यार कसं आमी ह्या मेटेरियल बॉडी म्हळ्यार ह्या भौतिक अंग अथवा सेन्ससांतू इंद्रियांत आमकां देव पळोवचें जायना सो भक्ती कोण देवाले डिवोशन कोण देवाल नाम स्मರಣೆ कोण देवाल सेवे कोण भक्ताल सेवे केल्यारी आमकां देव दिक पडता अथवा देव रिवील करता हांव कशें आसा म्हणचे विशय ह्या श्लोकांतू दिला अनेक श्लोक आमी ब्रह्मसंहितान समेत तुम्ही ऐकून आसचे पुरो प्रेमाञ्जनाचूरित भक्ति विलोचनेन सन्त सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यां श्याम सुन्दरम् अचिन्त्य गुणस स्वरूपं गोविन्दमादिपुरुषं तमहं भजामि म्हणचे सो प्रेमांजना चुरिता सो कोणाक देवा पळोवचें जाता आमी ह्या बॉडी तुलन पळोवचें जायना म्हणलें सो कोणाक परम भक्त आसाची कोणाक देवाल वेरी अनोन्य भक्ती आसा मस्त मोग आसा तो मस्त प्रेम म्हणटा न्हय ते कोण आसतले गोपी जातांका गोपाल जातांका राधा राणीक आनी पूरा परम भक्त तांकां देव दिसतले कसले तांणी त्या नमुन्याची भक्ती आनी त्या नमुने लव आसले तांकां कृष्णाल टुवर्ड्स सो तांकां पळोवचें आसलें सो आमगेले दोळ्यांत काजळ आनी घालरी आमगेले दोळे ते कसं भक्ती तू केल्यारी भक्ती असल्यारी त्या दोळे भक्ती तू आमी देवा पळो येतो म्हणून हांगा सांगला सो आमी त्या विशयारी हांगा दिवन आसूचे आणि नेक्स्ट वर्स तू कसं सांगितलंस कृष्ण ह्या पुरा आता आमी अव्यक्त मूर्तीने पळयलेंची सो ही इज इनविजिबल तो आमी विजिबल जावंक जाल्यार आमी भक्ती करता म्हणचेच हांगा पुरा कडे आमकां मेसेज येता आसता सो कृष्ण इनविजिबल जावन घेन म्हळ्यार अव्यक्त मूर्तीना जावन घेन पुरा नमुन्याचे करतास पुरा कडे आसा आमगेल्या हृदयान समेत आसता सो कसन सांगता कृष्ण हांगा मत्स्थानी सर्व भूतानी all beings are in me म्हणजे पुरा लिव्हिंग एंटिटीज तागेले हांगा भितरी आसाची म्हणचे विशय सो आमी ह्या कशे अर्थ कोण घेवयेत ताका कृष्ण कसं सांगता आमी एक बेस्ट एक्झाम्पल म्हळ्यार आमी तागेले पास्ट टाइम उडगास कोण घेवयेत कसं पास्ट टाइम उडगास जाता तुमकां यशोदा आनी कृष्णाल विचारता कृष्ण आनी साना आसता कृष्ण माती खावन आसता ताकाची बलराम वचून सांगता कृष्णान माती खाल्ला म्हणून तेन्ना यशोदा येवन घेवन इंगिता तू माती खाल्ला वे ना हांव खाय न्ही ना मैया हांव खाय न्ही म्हणटा तो तेन्ना तू तोंड ओपन करी म्हाका पळोवका म्हणटा तोंड ओपन केलें तेन्ना यशोदा मैया कसं दिसता सगळे ह्या सृष्टीचे भूमंडल पुरा मंडल गुंतासूचे पुरा दिसता आनी तंतू एक आमगेले हे अर्थ प्लॅनेट दिसून ते अर्थ प्लॅनेटा भितर पुरा नमुन्याचे गांव पुरा दिसून तंतू वृंदावन दिसून त्या वृंदावन तू यशोदा मैया कृष्णाल तोंडा भितर पळयता आसचे ती पळयता ती ते दिग्भ्रमे जाता पळोवन घेवन ओ हो कोण हो मेगेल चाल्लोच की तो कोण देवोत्तम हो म्हणून कसं लेक ते विषय गोत्नाशी कोण आसता हांगा
सो ते एक पास्ट टाइम तू कृष्णान कसं दाखयला पुरा सृष्टी पुरा क्रिएशनाचे पुरा मेगेलेन तू असं म्हणच विषय सो हांगा अनेक विषय आम्ही हांगा अर्थ करून घेवका म्हळ्यार कृष्ण पुरा कडे असं म्हणटा ही इज एव्हरीवेअर कृष्णा इज एव्हरीवेअर इन एव्हरीथिंग म्हणटा सो तशी म्हणले कुडले सो तशेला तो स्प्रेड जावन असला री तक एक रूप नावे तागेले एक्झिस्टन्स तो पर्सनल फॉर्म नावे तो पुरा कडे स्प्रेड जावन आसले निमित्त रूप नावे म्हणजे क्वेश्चन जाता आता एक पेपर असला री आम्ही कट कट करून घेऊन घाला री ते पेपराचे ओरिजिनल गेल्ले म्हणतात जाल्यार कृष्णाल केसारी तशी नाही आसूचे सो आम्ही तुम्ही एवढं घासकोन घेतलं री ईशोपनिषदाची कसन सांगताची फर्स्ट श्लोक कोणाक एवढं घासस की ओम पूर्णमद पूर्णादस्य म्हळ्यार कसं I am complete whole among it. Even though there are parts and parts of Krishna in different forms aslar samet, तो विंगड रूप रायलार समेत Krishna is still complete. So hanga प्रभुपादान 3 examples दिलेलं अत सन असता सन्नाल एनर्जी पुरा लाइट एंड एनर्जी ते दिता असता जलार समेत ताजे ओरिजिनॅलिटी वचनात तशीची एक रूक ते फूल फल अथवा इवन ताजे लीव्स समेत पडता असता जाल्यार ते रूक नवे थंयची तशी आनी तशी ह्या 2 एक्झाम्पल दिल्लेलं आसा आनी हांगा कसन सांगला अनेक बट हे अनेक अर्थ कसं कोण घेवका म्हळ्यार but I am not in them म्हणून गेल्यार all beings are in me but I am not in them म्हळ्यार अनेक अर्थ कसं जाता म्हळ्यार we are all dependent on Krishna or on the Lord for everything म्हळ्यार हे क्रिएशन कोण असचे देवान सो ते क्रिएशन कोण असुच निमित्त प्रत्येक वस्तू आम्ही खावचे जेवो कसने जेवो आम्ही पुरा यूज करता आसाची सो वी आर ऑलवेज डिपेंडेंट ऑन दी लॉर्ड द लॉर्ड इज नॉट डिपेंडेंट ऑन अस बट आय एम नॉट इन देम म्हणचक अनेक अर्थ हांगा आम्ही पळयत आम्ही अनिके ह्या विशयारी कृष्णाले क्रिएशन आज कॉस्मिक मॅनिफेस्टेशन विशयारी अनिके आम्ही मुखार वचया सो हांगा एक एग्जांपल तकाच दिवन असचे कसन म्हळ्यार कृष्णा हांगा क्रिएशन अंतू पुरा हंतू तो वचून घेवन करचे म्हूण न्ही पुरा कडेन तो आसता वय आमकां एग्जांपल्स गोतस्तो 16,008 राणी जालोट प्रति एकलो राणी लोटो आसिलो बट हांगा समेत पुरा आतां एक प्रायम मिनिस्टर आसला री प्रायम मिनिस्टर अंडर मस्जन मिनिस्टर्स आसताची त्या मिनिस्टर्स अंडर एमपीज आनी पुरा काम करता आसताची सो हू इज द सुपरवायझर प्रायम मिनिस्टरान सांगिल म्हणके आनी पुरा काम करता आसताची तशीची कृष्ण समेत हांगा ताका पुरा करचेक मस्त जन देव देवतास आसताची तांणी पुरा करता आसताची सो इनडायरेक्टली कृष्णास एनर्जीज आर वर्किंग अंडर सो दॅट इज हाऊ इज नॉट विथ ऑल ऑफ देम म्हणचे समेत आमी हांगा पळयत मुखार वचा नेक्स्ट श्लोकांतू न च मत्स्थानि भूतानि सो आम्ही फर्स्ट श्लोकांत 4th श्लोकांतू कृष्ण कसं म्हळलो मत्स्थानि सर्वभूतानि म्हूण घेन म्हळा कसं ने हांव पुरा अंतू असं म्हूण हांगा कसन सांगतस हांव कसं क्रिएट केला की हांव तातू ना म्हणच विषय सो हांगा 2 कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट जाला सो कृष्णा जावको म्हणून सांगतास की अथवा कृष्णा कळली की ते सांगता ना म्हणचे जाता जाल्यार आम्ही हांगा ह्याची हायर अंडरस्टँडिंग कोर्च कथिरीचे कृष्णान असले कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट घालायला सांगा सो प्रभुपाद कसन सांगता म्हळ्यार आता हांव म्हळाल म्हणके पुढचे आम्ही एक्झाम्पल घेतल्यांची एक प्राइम मिनिस्टर अंडर अथवा एक रायल अंडर मस्त मिनिस्टर्स असताची एक मिनिस्टर एक पळयत असता फायनान्स पळयत असता अनेक पळयत असता मेंटेनन्स तशी पुरा पळयत असता नव सो ते पुरा रकम ते पुरा सिग्नेचर लास्ट सिग्नेचर हाँ जायत ह्या पार्ट वे हाँ जायत ते पुरा कोण करचे ते प्राइम मिनिस्टरान करचे तशीच हांगाय कृष्णान क्रिएशनान पुरा आस जाल्यार तो तंतू रेस्ट करताना म्हळ्यार तंत पुरा एनर्जीज तागेले आसूचे सो पर्टिक्युलरली तो जावन थंय आसता म्हणचे विशय हांगा येना तशें जावन तो कसन सांगता म्हळ्यार आनीक
पश्यमे योगम ऐश्वर्यम. सो ह्या पळोवन तुमकां दिग्रमे जावचें पुरो. बिहोल्ड माय मेस्टिक ओपिलियन. सो हांगा तो आमकां तागेले ऐश्वर्य ज्ञाना विशयी उलयता आसो. तो कशी ह्या पुरा क्रिएशन पुरा कशी मॅनिफेस्ट करता, कशी तो तई क्रिएशन कोण तो नाथ है म्हणचे विशयी तो आमकां हांगा सांगता आसो. सो त्या विशयारी एक मिनिट. सो आता आम्ही कसं एक करताना आम्ही लेक्चर पुरो ते आता मत्स्थानी सर्व भूतानी आता कृष्ण कसं करताना आता आम्ही कसं एक काम करता. फॉर एक्झाम्पल भरत महाराजाला एक्झाम्पल घेताना तो कसं लेखता असता. तो डियराक पळोवन घेता असो, तोची खाण पुरा दिता असो, पुरा एनिमल्स तुलान तो प्रोटेक्ट करता असो. सो आय एम द मेंटेनर अँड प्रोटेक्टर फॉर दिस डियर. हांव ना जाल्यार हे डियर कशी जीवन करता म्हणून तो आलोचन करता. सो कसं हे जाता, कसं म्हळ्यार आमकां ते अटॅचमेंट येता. आम्ही पळोवन घेता आसची, आम्ही मेंटेन करता आसची पुरा हा म्हणून घेवन. सो अशी इवन आमच्या लायफान आम्ही कोणी आमगेर डिपेंड जावन आसल्यार आमकां त्याचे इमोशन्स असता, तशीची अटॅचमेंट असता. जाल्यार हांगा कृष्ण कसं सांगतास, हांव प्रत्येक हांव पुरा क्रिएशनाक पुरा क्रिएशन जावचें मूल हांवच कारण. आनी हांव प्रत्येक लिव्हिंग एंटिटी हृदया भितर आसा, पुरा सृष्टी पुरा कडेन हांव आसा म्हणचें. जाल्यार हांव ते अटॅचमेंट ना, आय एम अलूफ फ्रॉम देम म्हणून सांगता कृष्ण. म्हाका ते अटॅचमेंट ना म्हणून. सो भूत ब्रह्मच भूतस्थो ममात्मा भूत्वा भावना. म्हळ्यार कसं हांगा हांव क्रिएशनाचे डायरेक्टली पार्ट जावन आसना, इनडायरेक्टली जावन आसता. हांव प्रत्येक आमी ते क्रिएशन कशी कृष्ण गर्भोदक्षय विष्णू, शिरोदक्षय विष्णू, कर्णोदक्षय विष्णू जावन कशी जाता म्हणचे विशयी आमी मुखारी श्लोकांतू पळोवया. तेदान हांव ते तुमकां त्या विशयारी सांगतास. अनेक एग्जाम्पल एक उडगास येवचें म्हळ्यार हांगा ब्राह्मण आनी कॉबलराल विशय. सो हे कशी साध्य आसा, अशी जावचें साध्य स्वे म्हूण आमकां एक मनांतू उत्तर येवचें पुरो. कृष्ण पुरा कडेन कोण क्रिएट कोरून समेत एक्सटर्नली एनर्जी सत्र करचें हे आमकां नंबूचें साध्य स्वे म्हणचें. ताकाची ते नंबीक जावका म्हणटाच न्हय, ते फेथ आसूं म्हूण घेवन. सो ते फेथा वेरीची एक स्टोरी आसूचें ते कॉबलर आनी ब्राह्मणाल. तुमी आयकून आसचें पुरो. सो हांव शॉर्ट एंड कोण सांगता आसा. सो तांणी पुरा निमगिताची हांव केदारना देवा लोक वचत, हांव केदारना गोलोक वचत म्हूण घेवन निमगीत कृष्ण मेळ्ळारी म्हूण घेवन ब्राह्मण आनी कॉबलर म्हळ्यार आमगेले शूज हे करतलो सिवंतलो. सो तांणी वताची तो नारद मुनी वता आनी निमगिता. तेदाना कृष्ण सांगता ब्राह्मण आनीक मस्त मस्त लायफ टायम्स घेवन येवचे आसा, कॉबलर ह्या लायफांतू येता म्हूण घेवन. सो त्या पळोवन आश्चर्य जाता कृष्णाक, नारद मुनीक. कशी साध्य ब्राह्मण तितलो लायकलो रितीर करतास नवे, कॉबलर भायरी अंतू कळना नवे म्हूण घेवन. तूं वचून सांग तांकां कृष्ण हांव कृष्ण मेळचे गेलो तेदाना कृष्ण एक सुयेचे ओट्टे भितर तुलान हस्तीक भितर घेता आशिल्लो म्हूण घेवन. जायत म्हूण घेवन नारद मुनी येता. तेदाना ब्राह्मणा निमगिता तूं गेलो तेदान कृष्ण कसो करता आशिल्लो म्हूण घेवन. तो एक सान सुये ओट्टे भितर तुलान हस्तीक भितर घेता आशिल्ले म्हूण सांगता. तेदाना ब्राह्मण सांग हसता, कसं सांगतास तू बदा गोलोका गेलेल वैवे, तू देवा मेळ्ळल वैवे, हांव तुका नंबना म्हूण घेवन सांगता. तेदान नारद मुनीक कळटा कृष्णान कसलेक मस्त लायफ टायम जावका म्हूण सांगिल्लें. कसलेक म्हळ्यार हक्का फेथ ना म्हूण विशय. अनेक कडेन वचून घेवन कॉबलर कसं सांगता, अशी सांगता ते सुये भितर तुलान हस्तीक भायर काडटा आशिल्ले म्हूण घेवन. तेदान कॉबलर वैवे मेगेल देव तो कितलो तागेल ग्रेटनेस, तागेल कितलो हेस, कसन जाय जाल्यार कोर येता म्हूण तूं नंबत वे म्हणून नारद मुनी तेदान निमगिता.
तेदन कॉबलर सांगता वय कसले नम्मुचे जाणं देवा कसं जया जलारी करचेक साध्यस. आता मी तो कसन एक्झाम्पल दिता एक बिया भितर तुलन एक तो एक बॅनियन ट्रिया मुळान तू बेसून असता. ते इतले व्हड रूक एक सान बीजा तुलन येवक जलारी कृष्णान ते बीजा भितर तितले व्हड रूक दवरचेक साध्य असलारी एक सुये वट्टे तुलन एक हस्ती काडचे कसं व्हड विषय म्हणून सांगता. सो ते फेथ आम्ही हांगा कशी हाडयोत ह्या पुरा वर्षसा तुलन आमका कृष्णाले ग्रेटनेस कळता. मुखारची वर्षसांतू आमकां आनिके तेगेले क्रिएशन पुरा अंतू आम्ही तेगेले ग्रेटनेसा विषय आनिके अर्थ कोण घेवेत. हंग आवतावळी म्हणले कृष्णान यशोदाल तोंडा यशोदान कृष्णाल तोंडा भितरी पुरा क्रिएशन अज्जे पळेले मुंगेन ते तेदन भितर दाखयले. अर्जुना कशी दाखयले ताणे तेगेले विराट रूप केला. आमी ते इकरे चॅप्टरान तांणी मुखार पळयत तेगेले विराट रूप ताणे भायरी दाखयले. सो आणि आम्ही प्रति दिवस आम्ही नरसिंह आरती सांगताना कसं सांगताची कसं नाही हृदयं इतो नरसिंह परतो नरसिंह येतो येतोय आम्ही ततो नरसिंह म्हणगे म्हळ्यार तो नरसिंह हृदयं नरसिंह म्हणून सांगताच म्हळ्यार हृदयान तू नरसिंह असू भायरी नरसिंह असू तेकडे असू हेकडे असू म्हण पुरा कडे नरसिंह असू म्हणगे. सो हंगा आम्ही तवळी सांगली ती प्रेमांजन चूरिता विलोचना म्हणगे म्हळ्यार ते भक्ती अंतू ते लव ऑफ डिवोशन कृष्णाल वेर असल्यार मात्र आमकां कृष्ण दिसता म्हणगे. सो प्रल्हाद महाराजाक पुरा कडे दिसतसिल हिरण्यकशिपूक दिसना आसिल. सो आम्ही खंय येताची आम्ही ते कडेने हे कडेने येताची मध्यांत येताची आम्ही भक्ती प्रॅक्टिस करता आसाची. सो आमकां ते फेथ स्लोली डेव्हलप जाल तशी आमकां कृष्ण रिवील करता. सो हांगा ताकाच ते पश्चिमे योगम ऐश्वर्यम म्हूण आसता. योगम म्हळ्यार कसं न्ही लिंकिंग विथ दी लॉर्ड. योगा म्हळ्यार लिंकिंग विथ द लॉर्ड. कशी आम्ही लिंक करताची थ्रू भक्ती और एनी अदर योगास. सो भक्ती तुला वी आर ट्राइंग टू गेट कनेक्ट विथ दी लॉर्ड. सो ते योगम ऐश्वर्य म्हळ्यार हांगा कसान जाता. सो आम्ही कशी देवाक विथ आमगेले कसं म्हणटाची आमगेले एक हार्ड वर्ड अथवा आमगेले एक भक्ती कसं म्हणचे आमगेले एक प्रयत्न आम्ही आमगेले भक्तीचे एक देवाल टुवर्ड्स प्रयत्न केला तशी कृष्ण ते रिवील करता. सो ह्या तेदान आमकां ते मायस्टिक ऑप्युलन्स म्हणटा आसतना हांगा ऐश्वरम ते आमकां तो रिवील करता स्लोली. सो तो करना म्हूण न्ही तो करता हांगा. सो आनी हांगा अनेक कसन म्हळ्यार कृष्णा इज डायरेक्टली नॉट इन्वॉल्वड इन द क्रिएशन. तो आस जाल्यार तो ना तशी. आनी ह्या आलिकेचे अर्थ कोण घेवच्याक नेक्स्ट श्लोक वचा. यत् आकाश स्थितो नित्यं वायु सर्वत्र गो महान. सो हांगा कृष्ण हे आमकां आनिके लायक रितीर अर्थ जावचेक म्हळ्यार कशी तो क्रिएशन आनी पुराय मेंटेन करता असो कशी ते तागेले कंट्रोलारी आसता सुपरविजनरान तूं आसता म्हणचेक हांगा तो एक मायटी विंडाचे म्हळ्यार वारेचे एक एग्जाम्पल दिता. सो ते केन्नाय हे आकाशान तूं आसता. सो आकाश कयताना कसं ते लिमिटेड अनलिमिटेड स्पेसार आसा. हांगा इतले हांव बेंगळुरा बसले इतले जागेर आकाश आसा म्हणचे जत्वेन हांव उडपीन तो आसता आमी खंय गेल्यार आसता. सो ते आकाश इज अनलिमिटेड मॅनिफेस्टेशन त्याची कितलो व्हड मॅनिफेस्टेशन त्या मॅनिफेस्टेशनान तुची आमी वारे म्हळ्यार हे विंड ब्लो जावचे पळयताची जाल्यार ते विंडाक कितलो ब्लो जावचे साध्य आसा ते क्लाउडा लिमिटान तुची ब्लो जावचेक साध्य आसा. तशीची हांगा कसन एग्जाम्पल कृष्ण कसन सांगतास म्हळ्यार तशीची all wonderful cosmic manifestation are existing by the supreme will of the Lord and all of them are subordinate to the supreme will म्हणून म्हळ्यार कसं पुरा लिव्हिंग एंटिटीज आसाची आणि
पुरा कसन पुरा चलन जातास पुरा आम्ही पळयताची प्लॅनेट्स आम्ही पुरा सोशल आणि पुरा वजलेला आसा 9 प्लॅनेट्स असता ते पुरा तांगेल ऑर्बिटांत घुंवता असता म्हणून सो ते कशी तांगेल्या ऑर्बिटांत घुंवता असता आजी ह्या ऑर्बिट ना हांव तागेल्या ऑर्बिटांत वता म्हूण जुपिटरान हे अनेक ऑर्बिट आयलरी कस की जाता सो पुराक कंट्रोलर तांगेल ऑर्बिटारी वच तशी कोण कंट्रोल करतस कोणी कोरकनवे सो ते हंगा देवोत्तम करतस सो तंतंगेल हंतु स्पेसाची पुरा कंट्रोल कृष्ण हंगा तवन घेतिलस सो कृष्ण हक्क इवन ब्रह्म संहिताक तुम्ही गेलरी सगळे ब्रह्म संहिता वजिलारी ते तुमका अर्थ जाता हाऊ the Lord is maintaining how great he is म्हणून म्हळ्यार कसं पुरा करतास देव म्हणचे विषय हांगा कळता आता सूर्य म्हणले कुळ्ळे आमी ओ तो कितलो ग्रेट फुल लाईट आणि एनर्जी दिता असं म्हणून जाल्यार ते सूर्याक कंट्रोल करतलो अनेक तो कितलो ग्रेट जावन आसचे पुरो म्हणचे हांगा प्रभुपाद ब्रह्मसंहिताचे तुलन समेत सांगचेस ते कंट्रोल करतात समेत आम्ही सूर्याला ह्या पळोवन घेवन आम्ही विस्मय जावचे पुरो आज हंग कितले उजवाड आयला अनेक प्लेसान समेत उजवाड असतो त्याला करते सूर्य कितलो ओड असचे पुरो कितलो लाईट अँड एनर्जी दिता असचे पुरो म्हणून सो आम्ही ते ग्रेटनेस ऑफ सूर्याला आलोचन करताची जलरी ते कंट्रोल कोणाला असते सूर्याक आज पुरा ते कृष्णाला असुचे सो ह्या पुरा एक्सप्लेनेशन आज वर्णन कशी देव पुरा आज चलनवलन पूर्ण सन पूरा जो प्लॅनेट्स कितले की युनिवर्स आम्ही असुच एक युनिवर्स कितले की युनिवर्स ते पूरा प्रत्येक क्षण कंट्रोल एव्हरी मिनिट डिटेल कंट्रोल कृष्णाक गोतस्त इवन दो ही इज नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन इट सो हंगा कसन म्हळ्यार कृष्णाल इच्छे अंतू कसने तशण जावचेक साध्य ना पूरा जन कृष्णाल इच्छे हंतूची चलता असताची म्हणचे आम्ही हांगा अर्थ कोण घेवेत आम्ही अनेक पॉइंट हांगा आम्ही कसा अर्थ कोण घेवका म्हळ्यार ह्या इतलं आम्ही मुखारी विषय डिस्कस करूया ब्रह्माल विषय येताना सो हांगा ह्या वर्सातुलन आम्ही कसा अर्थ कोण घेवका म्हळ्यार सगळे पुरा भूमंडल पुरा ह्या पुरा कंट्रोल कृष्णाला तांतू असचे सो हांगा एक क्वेश्चन कसा येता म्हळ्यार हा कशी कृष्ण पुरा हंतू पळून घेतास पुरा हाका पळयतास सो आम्ही पुरा जन त्या हंतू कंट्रोलरी असच पुरा जन कंट्रोलर अस जाल्यार लिविंग एंटिटीसिक समेत तो हांगा फ्री विल दिल्लस सो ते फ्री विल दिल्ल समेत आम्ही कशी युटिलाइज करूयेत म्हणचे विषय समेत आम्ही मुखारच्या वर्सांतू पळया म्हळ्यार हा म्हळाल म्हणके सो आम्ही आत पळयताची ते पुढच्या वर्सांत अनेक विषय सांगचे असेल म्हळ्यार ह्या पुरा पळयताना आम्ही हांगा ह्या वर्सातुलन एक कसर सिकेत म्हळ्यार एव्हरीथिंग इज कंट्रोल ऑफ दी लॉर्ड म्हणचे आमकां त्या वर्सातुलन कळ्ळें एव्हरीथिंग इज इन द कंट्रोल ऑफ दी लॉर्ड आणि कसने इच्छे देवाल इच्छे ना अशी एक चुरू तेकड पान समेत हल्ला सो हांतू आम्ही कसा अर्थ कोण घेवका म्हळ्यार सो आमगेल लायफांतू वायट जावो चांग जावो कसने जावचे असल्यार समेत आम्ही अर्थ कोण घेवका आमगेल कंट्रोलर ना ते तागेल कंट्रोलर आस जाल्यारी कसने जावचे असल्यार समेत ते आमगेल चांगाका जावचे ते आम्ही हांगा अर्थ कोण घेवका आणि हांगा आम्ही आणि कसा अर्थ कोण घेवका म्हळ्यार ह्या वर्सातुलन कृष्णा इज अवर एटर्नल फ्रेंड तो आमकां केन्नाय वायट जावचे लेक्का ना तो सो आमकां कसने जावचे असल्यार समेत आमगेल चांगा खातीरीची म्हणून आम्ही हांगा अर्थ कोण घेवका अनेक सो तशें जाल्यार पुरा कृष्ण कंट्रोल करता असल्यार ह्या पुरा जाता तागेल निमित्त म्हूण जाता मग कसने मेगेल इच्छे प्रकार कसने जाता नवे नवे म्हूण आमी लेखचे पुरो ताजे विशयार आमी मुखार पळया आणि
So सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिं यान्ति मामिकम्. So hanga tai itla pura 4, 5 आणि 6 hanga pura कसं कृष्णा ना मेंटेन कशी करता ह्या भौतिक लोकामुंच विषय आम्ही पळेला. कशी तो मेटेरियल विंगड एनर्जीचा तुलन तो मेंटेन करता असचे मुंच आम्ही पळेले इंची. ह्या वर्षांतू 7 and मुखारची वर्ष 8 वर्षांतू तो क्रिएट आणि डिस्ट्रक्शन अथवा एनिलेशन कशी जाता मुंच विषय सांगचस. सो हंतु तुमका सो हांगा चिके टेक्निकल हे आसा तुम्ही ऐकून असचे पुढे. सो हांव ते समराइज करता. सो आता हांगा एक क्रिएशन आणि एक एनिलेशन डिस्ट्रक्शन. सो एक मिलेनियम एंड म्हळ्यार कसं न्ही एक ब्रह्माले मरण जावच टायमारी ते एंड ऑफ द मिलेनियम म्हणतात. म्हळ्यार एंड ऑफ ऑल दिस युनिवर्स अथवा ह्या क्रिएशनाचे म्हणून सांगेत. सो ते हांगा कदन जाता म्हणचे विषय ते कृष्ण हांगा एक्सप्लेन केलेलं आसा. सो एक ब्रह्माले एक स्पॅन म्हणजे 1 day of Brahma is 14 days मनवंत्र म्हणतात. मग एक मनवंत्र 71 ದಿವ್ಯ ಯುಗ म्हणतात. मगिरी ते 71 ದಿವ್ಯ ಯುಗ ಜಲ ಮತ್ತು एक ದಿವ್ಯ ಯುಗ 4 ಯುಗ ಜಲ मळरी आता द्वापर युग कलियुग सत्ययुग त्रेतायुग हे 4 युग जलारी. कलियुग कमी फॉर एक्झाम्पल एक एक्स म्हणून धरलारी ते पुरा युग सत्ययुग 4 times असतं. सो 4x म्हणून तशीची 4x 3x 2x मुळात विंगड युग त्रेतायुग आणि द्वापर युग. सो ते टोटल करताना एक 10x म्हणून धरूयात. ते एक युगाचे अथवा एक कलियुगाचे कितलं स्पॅन असतं म्हळ्यारी 4,32,000 इयर्स स्पॅन असतं. सो अप्रॉक्सिमेटली 4,30,000 म्हणून धरूयात. सो त्या आम्ही कॅल्क्युलेट करताना ब्रह्माले एक दिवस 1000 दिव्य युगास असतात. सो 1000 into ह्या 4,32,000 धरलारी प्लस तागेले कसं ते एक दिवसाचे इज इक्वल टू 4,32,000 एक दिवस म्हणत म्हणजे 12 hours आमगेल 24 hours आणि 12 hours 4,32,000 इयर अर्थली इयर्स. मागीर अनेक 12 hours अनेक 4,32,000 जाता. सो ते तुम्ही पुरा कॅल्क्युलेट करताना मागीर आमगेल 360 days 1 year आज कॅल्क्युलेट करून पुरा करताना इट कम्स टू अराउंड 4,32 billion तिथले येते. सो नाही ह्या नाही सॉरी 311 trillion येते. सो त्या तुमका कसं म्हणचे हे कॅल्क्युलेशन जस्ट ते आमका केदाना ह्या क्रिएशन डिस्ट्रक्शन जाता म्हळ्यार एनिलेट जाता म्हणून केदान मुग जाता म्हळ्यार प्रलय केदान जाता म्हणजे. सो इतलं काळ आसा. सो आम्ही तितलं काळार आमगे लाईफ प्रकार आम्ही कितले की 4 पटी 5 पटी बर्थ घेऊन येऊन असताची. ओके. सो हांगा अनेक सांगताची ह्या ब्रह्माला लाईफ स्पॅन झालं 3 billion years म्हणून घ्या. सो चलारी भागवतम अंतू ते जस्ट तागेल बर्थ ह्या इयर असना इतलं लाईफ ह्या तक ब्रह्माक म्हणून आम्ही आलोचन करचे पुरो ब्रह्माल तितलं ग्रेटनेस वे म्हणून लेखचे पुरो. बट ते इट इज जस्ट अ फ्लॅश लाईट म्हणताचे. इट इज जस्ट अ फ्लॅश लाईट. जस्ट महाविष्णूने एक उसरू घेवचे हंतू ते जस्ट एक फ्लॅश लाईट. सो ब्रह्मा इज ऑल्सो हंगा कसं म्हणताची साण बरी साण हंग देवाल एद्रक म्हणून हंग ब्रह्माले इतलं पुरा एज असताना तोची इतलं साण असताना आमगेले एक 60-70 years असूचे.
सो आम्ही कितलं सान म्हणून आम्ही हांगा आलोचन करूचे पोरो आणि कृष्णाले ग्रेटनेस आम्ही आणि ब्रह्माले हांगा पळयताना आमकां हांगा कसन जाता कृष्णाल ग्रेटनेस कळता आणि आमकां आम्ही कितलं सान आसाची आम्ही पुरा आमगेले हांव हें केलं तें केलां म्हणून आमगेले अचिवमेंट्स सांगून घेताची जाल्यार हांगा पळयताना आमगेले अचिवमेंट्स कसले ना ते सान जाता सो ह्या वर्सांत आमकां कसन शिकचे जाता आम्ही हांगा सानाची सो आमगेले इगो हांगा क्रश करतास कृष्णा सो ते ह्युमिलिटी हांगा इगो क्रश जाल्यार कुडले आमकां कसन जाता आमकां हांगा ह्युमिलिटी अरायज जाता आम्ही हांगा हंबल जाताची ओ कृष्ण तुची ग्रेट कृष्णा नाशी ह्या जगत जावचे साध्य नासिले म्हणून सो तेदाना आम्ही इवन चैतन्य महाप्रभू म्हणतना ह्युमिलिटी डेव्हलप कोण घेतल्यारी आम्ही भक्ती पाहतारी फास्ट वचता म्हणून सो ह्या वर्सेस पुरा आमकां कसन कृष्णाल ग्रेटनेस कळता आमगेले कसन म्हणताची आम्ही कितले सान आम्ही कसने ना एद्राक आमगेले इगो क्रश करचे ते आई मी माइन म्हणचे विषय हांगा क्रश करचे विषयूची आम्ही ह्या वर्सांतू शिके पुरो आणि समा अर्थ कोण घेतल्यार आम्ही हांगा चिकेपुणी एक चूर पुणी आम्ही ते ह्युमिलिटी डेव्हलप करून घेवचे पुरो सो कृष्ण इतलो पुरो क्रिएशनांतू तोची आसा एनिलेशनांतू तोची करता आसा म्हणून सांगता सच नव्हे सो आम्ही कसं याद केल्यारी आमकां अटॅचमेंट येता सो कृष्णाक अटॅचमेंट येनावे सो कसं कार्मिक रिएक्शन्स येनावे म्हणचे क्वेश्चन येता म्हळ्यार आतां आमी कसले काम केल्यार आमकां कार्मिक रिएक्शन्स एफेक्ट्स कार्मिक एफेक्ट्स ते कृष्णाक नावे म्हणचे विशय तो 8th 9th वर्सांतू सांगचेस प्रकृतिं स्वाम अवस्तभ्य विश्राजं पुनः पुनः भूतग्रामम इमं कृष्णम अवशाम प्रकृतेर्वासात सो हांगोपास कृष्ण ह्या वर्सांतू आनीके कशी क्रिएशन आणि एनिलेशन जाता म्हणचे विशय सांगचेस So Megel इच्छे प्रकार under my will it is automatically manifested again and again पुनः पुनः मेगेल इच्छे प्रकार हे पूरा कॉस्मिक मेगेल अंडर आसूचे म्हळ्यार मेगेल सुपरविजनरी अंडर आसूचे आणि मेगेल इच्छे प्रकार पुनः पुनः ते सृष्टी जाता उपास एनिलेट जाता आसता उपास प्रलय जाता आसता सो हे पूरा मेगेले कंट्रोलरी आसूचे सो आम्ही इवन 7th चॅप्टर अंतू पळयलेलो आसा कशी कृष्ण तेगेले मेटीरियल एनर्जीज तुलानु हे कंट्रोल करता आसा म्हणून डायरेक्टली न्हय जाल्यार इनडायरेक्टली सो आतां आमी हांगा आनीक तेगेले ग्रेटनेस पळयत तुमी कशी तो हे मेटीरियल क्रिएशन करता म्हणून सो आतां तुमी थंय पळयलें एक पटी ब्रह्माले मृत्यू जाल्यार प्रलय जाता म्हणून सो ते एक पटी ते प्रलय जल मागीर क्रिएशन कशी जाता म्हणचे पळया सो एक पटी ते पुरा एनिलेशन जाल्ले सो तेदान ते कसं वर्त की ताका आमी प्रदान म्हणटाची सो ते प्रदानाक हांगा देव कसं करता ते प्रदान म्हळ्यार हांगा ते आनीक मॅनिफेस्ट जायना तिले मेटीरियल नेचर म्हणून सांगेत सो ते प्रदानाक लॉर्ड आता विंगड इन्कार्नेशन येतो डायरेक्ट ನೇ विष्णु फॉर्मारी येतो सो हंग महाविष्णु फर्स्ट इन्कार्नेशन प्रदान तो जस्ट महाविष्णु रूपारी ते ग्लॅन्स करता सो ते ग्लॅन्स केलेलं तेदाना आणि ते प्रदान म्हणताना ते आम्ही 3 मोड्स ऑफ मेटीरियल नेचर पळयतात ते 3 मोड्स ऑफ मेटीरियल नेचर हांगा फुल जानू ते जाऊन असतं ते ग्लॅन्स करता मेटीरियल एनर्जीज
ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದ ಸ್ಪೀಕರ್ हरे कृष्ण माताजी, माताजी लॉग आउट झाली वा. हरे कृष्ण माताजी वापस आली माताजी. मग शेअर स्क्रीन वरचे को होस्ट करतावा. सो आम्ही कसं सांगतात सिलेंटरी कारण होत अक्षय विष्णू. सो तैतुलन मोस्टली डिस्कनेक्ट जाऊनच का ना. सो एक मिनिट. सो ते कारण होत अक्षय विष्णू तुला ना कसं नाही एक एक पोर्स असतं अंगात अंगाला अंगान पोर्स असेल म्हणजे ते विष्णू समेत पोर्सा तुला एक एक ब्रह्मांड येतं म्हणजे एक एक युनिवर्स येतं. सो कितले पोर्स असते पुरो कितले युनिवर्स येऊचे पुरो म्हणून तुम्ही आलोचन करायची. सो ते अनलिमिटेड युनिवर्स असतं अनलिमिटेड देवाक पोर्स असतं आमका असतं देवा कितलंच का. सो ते एक एक कसं नाही एक एक युनिवर्स येतं. सो पास ते कर्णोदाक्षय विष्णू ते प्रत्येक युनिवर्स भितरी वता. सो ते प्रत्येक युनिवर्स भितर वतान कसं सांगताच तक गर्भोदाक्षय विष्णू म्हणून सांगताच. सो ते गर्भोदाक्षय विष्णू तू कसं जाता तो अशी निदावन असता. तुम्ही ते फोटो पळोवन अशा पुरता गेले पोट्टा हंतू तुलान लोटस फ्लवर येऊन तंतू ब्रह्मा येता. सो द ब्रह्मा इज द फर्स्ट लिविंग एंटिटी which the Lord creates. Mari Devan first create a living entity ka thai korches. Magiri taka pura knowledge dita kashi winged living entities had ka winged creation ak pura help korchek. So te magiri winged planetary system yoche 14 planetary system yoche ami te bhagavatam sament vajilal stene brahma adikave munge. So secondary hanga क्रिएटर ब्रह्मा जात. सो तो पुरा मागिरी लिव्हिंग एंटिटीज करता. हंगाची जल्व कृष्णाला अथवा विष्णू फॉर्मर विंगड पुरुष अवतारस घेऊन येनु ताणे हे कोर्चस पुरुष इन्कार्नेशन्स घेऊन येनु ताणे कोर्चस. सो हंगा मुग्दल वे मुनियत ना. सो पास तो प्रत्येक कणा भितरी वता.
सो त्या प्रत्येक कणा भितर वतना कसं म्हणतात ते क्षीरोदाक्षाय विष्णू क्षीरोदाक्षाय हंतु तो नीतोन असतो सो प्रत्येक देवते तांक कसने कष्ट आयल्यार येता इंद्र कसने कष्ट आयल्यार तांणी कोणालाय वचून अप्रोच करचे क्षीरोदाक्षाय विष्णुक सो हंग तुम्ही आलोचन करचे पुरो प्रत्येक हंतु तशी लिव्हिंग एंटिटी आटम कणा भितर तो असता तशीची तो आमगेल हृदयांत समेत परमात्मा जाऊन घेन क्षीरोदाक्षाय विष्णू असता आणि आज विषयारी మనకి सो हंग अनेक विषय येता कसने आम्ही स्कूलान पुरा वजलेलो कसने मंगनिंद मानव अथवा ते एवोल्यूशन एक लाइफातुलन अशी बॉडी एक बॉडी तुलन अनेक चार्ल्स डार्विन थियरी पुरा वजलेलो आसा आम्ही तुमका उडगासकोन घेतल्यारी सो त्या पुरा हंग फटी म्हणजे मला बोगस म्हणचेक हंग प्रभुपादान आणि ह्या कृष्णान कसं सांगचस हंग activities of the material world begin म्हणून मला as soon as living entities creation जलल तेदानाची पुरा विंगड विंगड लिव्हिंग एंटिटी समेत क्रिएट जावन वताची म्हणून म्हळ्यार कशी त्याने मुखारी कशी कृष्ण करता म्हणून विषय समेत आम्ही पळयत आणि हंग प्रत्येक आमगेल कर्मा प्रकार आमगेले पुढचे कर्मा प्रकार ताज्या हाजे प्रकार एक एक जीवाक आम्ही मनुष्य जीवान येवन आसताची अनेक सुणे जीव की अनेकांची लिव्हिंग एंटिटी अनेकांची तशी आमकां गोतस 84 लाख स्पीशीज आसाची म्हणून सो ते चार्ल्स डार्विन विंगड विंगड पुरा थियरीज सांगता फटिकच ते सो हंग क्लियरली दिला इवन भागवतम समेत क्रिएशन जल्लल तेदन विंगड विंगड लिव्हिंग एंटिटीज एन्युलेट जाताना तांगेल पुरा कसन डिझायर्स असता तांगेल पुरा पास्ट कसन असतं ताजे प्रकार तांकां बॉडी मेळू तांणी हंग येवन आसताची सो अशी तुम्ही आलोचन करचे पुरो कशी ह्या क्रिएशन जाता आणि तागेल इच्छे प्रकार हंग पुरा चलता आसचे म्हणून जलर समेत कृष्ण कसं म्हणता हा पुरा क्रिएट करतस एनिलेट करतस पुरा करतस जलर मक्का अटॅचमेंट ना आणि हांव अलूफस वर आय एम नॉट कसने हांव कसने अटॅचमेंट ना आणि आम्ही हांगा अर्थ कोण घेऊ कसन म्हळ्यार मटेरियल क्रिएशन हांतू कृष्णा कसने एक अटॅचमेंट कसने ना स्पिरिच्युअल हांतू ही हॅज अटॅचमेंट विथ डिवोटीज भक्तालोट तक अटॅचमेंट अस हंग तश म्हणू तशेल्यार आमकां क्रिएशन हंग कोण घेवन देवान सोड दिला वे म्हणचे जायना कसलेक ही इज प्रेजेंट विथ अस एज परमात्मा चैत्य गुरु सो प्रत्येक हेजेंत तो आमकां गाईड करता आसता जाल्यार पुरा देवान सांगिल म्हणके जावं पुरा देवान कंट्रोल करता सर आमकां कसन आसा म्हणू क्वेश्चन येत नवे ताकाच ताण आमकां फ्री विल दिवन आसूच हांगा आमगेल इच्छे प्रकार आम्ही कसन जाय जाल्यार कोरयत ताकाची तुमगेले इच्छे प्रकार तुम कसं करका की हे मटेरियल वर्ल्डार कराची तुमकां ज्ञान आयल वे तुमकां कसने एक सुकृती आसले तुमकां ज्ञान आयल वे देवाल मेगेल विशयार कळचेक तेदान तुम्ही वापस येताची आम्ही वापस वचत सो इतलो पुरा अर्थ कोण घेवन आम्ही आमकां कसं कळका हांगा भक्ती कोण आम्ही वचूक हांगा नुता आम्ही सेन्स ग्रेटिफिकेशन करचे खातीर मात्र येवन आसूचे म्हूण विशय हांगा अर्थ कोण घेवका आम्ही आणि रियली एफर्ट घालून ह्या लायफान तू भक्ती कोण आम्ही देवालय घोलकाक वापस वचूक सो दॅट इज वॉट इज क्लियरली हे आम्ही क्रिएशन हांत पुरा पळयताना अर्थ कोण घेवचे पूर ह्या त्यावेळी हांव म्हणाल म्हणके इतलं पुरा क्रिएशन इतलं पुरा काम देव करतस मू तर कर्मा येनवे म्हणचे ताकाच कृष्ण कसं सांगता त्या क्वेश्चनाक नचामाम तानी कर्माणी निबध्नांती धनंजया म्हणून मग कसं हांगा
बंधून घाल्च तसलना कसने मक कर्म येना ओ धनंजय all this work cannot bind me. I'm ever detached from this material activities, seated as neutral. हांव कसने करतसलरी मक कसने effect ताजे कर्माचे effect मका येना. हांव अंग न्यूट्रल जावन बेसला. हांव कोणाक पक्षपात कसने करना हांगा हाणे म्हाका कसे की आता कोणी म्हाका सपोर्ट केले कोण हांव स्वल्प तांगेल वेरी स्वल्प चड लायक रितीर आसचें पळयता ती मागेलो चंद कोण आसना ताका हांव हें करता. तसल आमी पक्षपात आसताची जाल्यार हांगा मेटेरियल क्रिएशन कोणाले खंयचे लिव्हिंग एंटिटीज टू ही इज न्यूट्रल म्हणून कृष्ण हांगा सांगता आस. ही तो कसं नाही तसं ही हॅज nothing to do with this material activities. तो बरी फुल कंट्रोल कशी दवरून घेतला तागेले डिफरंट पोटेन्सीस आम्ही पळयलेंची देवची कशी विंगड पोटेन्सीर येवन घेवन गर्भोदक्ष विष्णू कारणोदक्ष विष्णू शिरोदक्ष विष्णू तशी येवन पुरा पळोवन घेवन आसतास. सो हांगा न्यूट्रॅलिटीक उदासीनवाद म्हणचे वर्ड आमी हांगा पळयत आनी ताकाची एक एग्जाम्पल समेत दिलेलो आसा. हायकोर्ट जज कोण की पुरा तो बरी जजमेंट दितास तक तो कोण कसने विषय कसने गोतसना ताण केल्लेल कामाक ताका तो पनिशमेंट कसन आसका की अथवा तक चांग जावका जाल्यार कसन कोरका की अथवा ताणे कसने ते क्रायम कसने कर न्ही जाल्यार ताका बिडगडे कोरको ते क्रायमातुल्यान तशी तो बरी जजमेंट मात्र दिता. कोणाक एकले जेला घाले एकलेक मरणोत्तर हें दिल्यार तो कोणाक सोडले तो कसने कर न्ही म्हणून. सो ते जडजाना कसने हें तू इज नॉट अटॅच्ड विथ एनी ऑफ दी प्रिजनर्स म्हणून येतात अथवा कोणी थंय क्रायम केलेलो अथवा कर नासलेले कोणाले वाटतं ताका अटॅचमेंट ना. ही इज ओनली डुईंग हिज ड्युटी म्हणून येता. सो हांगा कृष्ण समेत आमगेले इच्छे प्रकार आमी हे मेटेरियल वर्ल्ड आयलेंची. सो आमगेल डिझायर्सा खातीर ताणें हें क्रिएशन केलेलें आसा. कसलेक देव मात्र पुरा कितली की लक्ष्मी ताका सर्व करता आसची म्हाका कसले करनाची म्हणचे एक असल एक असूये हंतू म्हाकाय हांवें रायल म्हण केसू का म्हाकाय पडलो का म्हाकाय आश आसा म्हाकाय ते जावका हें जावका म्हळ्यार आमगेल मनांत असेल निमित्त आमी आमगेल आसे पुरयसूच खातीर तुमगेल कसं पुरा आसे आसा डिझायर्स आसा पुरसून घेयाची म्हणून कृष्णान मर्सीफुली हे मेटेरियल वर्ड केला. सो आनी हांगा ह्या मेटेरियल वर्डान समेत आमकां कळटा ओ हांगा म्हगेले कष्ट पुरा येताना आमकां कळटा हो हांव खंय येवन पडला म्हणचे विशय जाल्यारीची अनेक हांगा कृष्ण म्हणटा सो आय एम डिटॅच फ्रॉम ऑल दीस मेटेरियल वर्डाक आनी म्हाका कसले संबंधून म्हळ्यार म्हाका सांगता. तशें म्हळ्यार ताका आमगेल वेर कसले मोगून हांवें कसले हांवें म्हणचे विशय ना. तो आमकां फ्री वील दिला आमगेल फ्री विला प्रकार कराची जाल्यारीच तो आमकां गायड करता. He is present in each of our arts. He is guiding us चैत्य गुरु म्हणलां. सो आम्ही आयकुचे रेडी आसावे आता एक चढाक ते उच्चो ते जळटा हात जळटा घाल नाका म्हळ्यार आयकल्यार घालनाच आयकन शिना मग घालकतीची म्हळ्यार घाल्ले मागीर जळ्ळे मागीर कळटा मागीर अन्न सांगील करेक्ट म्हणून. तशीच कृष्णान आमकां अर्थ जावच खातीरची ह्या मेटेरियल वर्डान तू घालल आसा. सो प्रत्येक आमकां कसले कश्ट येवो प्रत्येक आमगेल क्रायसिसान तू आमी एक कसो अर्थ कोण घेवका म्हळ्यार आमी ह्या क्रायसिसांतल्यान कसन आमकां कृष्ण मेसेज दिवचे पळयत आसा आमी कसन सिक्का हांगा ते आमी अर्थ कोण घेतल्यार ಸ್ವಲ್ಪ डीपर वचून अर्थ कोण घेतल्यार वी आर कमिंग क्लोजर टू कृष्ण आमी तेदान आमी भक्तीरी स्ट्रॉंगरी वच्चे साध्य आसा. ताकाची कुंती महाराणी म्हणटा म्हाका केन्नाय कश्ट दितू म्हाका कश्ट दिल्लो तेदान हांव तुगेलो उडगास करता म्हळ्यार तिका कश्ट आयिल्ले तेदान ती स्ट्रॉंगली कृष्ण उडगास कोण घेता. कृष्णूची मागेल रक्षण करताले कोणी ना म्हाका विंगड रक्षण करताले म्हणजे त्या नंबिके तिका चड जाता आनी तशें जावन ती कश्ट दी म्हूण घेवन निंगीता. सो आमगेल समेत आमगेल जिवनार समेत कसने असल क्रायसीस आयल तेदाना आमी हांगा कृष्ण म्हणटा म्हाका कसने बाया कसने हांव कसने केल्लें ना हांव कसने डिटॅच्ड आसा म्हूण घेवन. सो आमी
कसं कष्ट येईल तर त्यांना कसं देवा तू मग खई दवाला मग कसलं हे कष्ट दिलं ह्या पुरा देवान मग कसलं अशी घाला वी आर ऑलवेज ब्लेमिंग दी लॉर्ड हा कसं कष्ट आयलं कसं नाही आयलं रे पुरा देवान मग खंच नमुने छ्या दिला म्हणतच आम्ही केन्ना ब्लेम करता आसताची सो कृष्णाक आम्ही ब्लेम करचे ना हांगा म्हणजे ह्या वर्स हांगा कृष्णान सांगून सोडला हांव कसं मेटेरियल क्रिएशन करता असल्यार समेत हांव तक्का कर्म घेताना मग कसं एफेक्ट ना हांव डिटॅच्ड जावन आसा आणि हांव न्यूट्रल जावन बसला म्हणचे विषय हक्क संबंध जावन मुखार वर्स वचा लास्ट वर्स सो ह्या मस्त इम्पॉर्टंट वर्स तुम्ही ऐकून असचे पुरो सो आत्ता तनक आम्ही पळयलेची आमगेले कशी ताणे क्रिएशन मेटेरियल क्रिएशन कशी करता एनिलेशन कशी जाता कशी मेंटेन करता सो उपास ते कन्फर्मेशन दिवच खातीर तो ह्या वर्ड्स अरे स्ट्रॉंग जावन कसं सांगतास तो कशी लास्ट वर्सान म्हणले तो न्यूट्रल आसा म्हणून न्यूट्रल असं म्हणून सांगता असं कृष्ण कशें न्यूट्रल असं कृष्ण म्हणजे त्या एक्झाम्पल समेत पळयले जाल्यार आनीक एक क्लियर जावन अर्थ जावचे कृष्ण हांगा आमकां ह्या लास्ट वर्सान तूं सांगतास मयाध्यक्षेन प्रकृती सूयते सा चराचरम हेतुनानेन कौन्तेय जगद विपरीत सो हांगा कसं म्हणतास कृष्ण पूरा मेगेल इच्छे प्रकार क्रिएशन मेंटेनेन्स डिस्ट्रक्शन अथवा एनिलेशन पूरा जतासचे पूरा मेगेल एनर्जीज आम्ही ते 7th चॅप्टर समेत पळयला कशी देर आर डिफरेंट एनर्जीज फॉर कंट्रोलिंग द मेटेरियल नेचर सो ಕೆಲವು ಜನ ನಿಂಗುಚೆ ಪೂರ ಹ್ಯಾ ಅಂತೂ ದೇವಾಲ್ ಕಸನ್ मेटेरियल नेचर ಅಂತೂ जतास म्हणून करेक्ट नव पूरा हे नेचर जतास सो तांतू कसं कृष्णाला अंडर कसं म्हणून घेणू निमगूच सो हंग कृष्ण ते पार्ट ते क्वेश्चन सॉल्व करचक हंग सांगचस कसं आय एम द फादर सीड गिविंग फादर म्हणून विषय म्हळ्यार कसं हंग आम्ही लेखताची मेटेरियल नेचर इंडिपेंडेंट जावन आसा पुरा जतास मेटेरियल नेचरान तू जतास म्हणून सो हंग कृष्ण ते क्लियरली क्लियर करचक कसं सांगतास मेटेरियल नेचर इंडिपेंडेंट ना आय एम द सीड गिविंग फादर म्हणून हम बीज प्रतापती सो ही इज अवर एटर्नल फादर आम्ही एटर्नल फादर म्हणतात सो हंग तो प्रूफ दितस आय एम द सीड गिविंग फादर म्हणून कशी एक अन्नाले हंतु तुलन स्पर्मा तुलन बायल मनशाले बायलल हंतु गेलल ते जन चढू जता सो सेम हाजी रिती जलर हंग कृष्ण ह्या मेटेरियल नेचर कोण पळोवन घेतासचे आमगेल दुर्गादेवी सो ताणे जस्ट एक ग्लॅन्स तिगेल कडे केलल जन ऑल द लिविंग एंटिटीज तिगेले हंतु कंट्रोलर येताची म्हळ्यार एक नमुने कसं म्हणत ताण सीड दिवचे तीन ते इम्प्रेग्नेंट करचे हंग एक एक लिविंग एंटिटीज तांगेल कर्मा प्रकार तांगेल डिझायर प्रकार तांगेल ये बॉडी म्हणचे ती पुरा लिविंग एंटिटीजक दिता सो जस्ट बाय ग्लॅन्सिंग नॉट इवन टचिंग और एनीथिंग जस्ट बाय ग्लॅन्सिंग म्हणून सांगचस आणि हांग प्रभुपादान स्मृती तुला एक सांगिलस कशी एक पुष्प एक मोगारे फुलाच पोरमोळू ते दवन असतात ते पोरमोळेत आम्ही ताजे लागी समेत वचनाच ते पोरमोळेत असत नांकाक आम्ही ते स्मेलिंग कोरयत आम्ही ते स्मेल करत असताची सो तशी सो ते स्मेल करता फ्लवराक आणि मेगेल नांकाक कसने रिलेशनशिप ना अथवा कसने कनेक्शन ना म्हणून येत सो देर इन दॅट वे they are detached so त्या विषयी हंग कृष्ण आमकां सांगतास आणि अनेक कसन म्हळ्यार आमकां गोतस आमी पुढच्या श्लोकांत आनी पळोवन येताना नथिंग मूव्स विथआउट म्हळ्यार एक ग्रास अथवा एक पत्त समेत कृष्णाल इच्छे प्रकार मूव जावचेक साध्य ना सो ह्या आमी अर्थ कोण घेवन कृष्णाल इच्छे प्रकार सकट चलता आसचे म्हणचे आमी अर्थ कोण घेतला री
आमकां तागेले ग्रेटनेस हांगा कळटा. अनेक अनेक कसन म्हळ्यार हांगा कृष्ण म्हळाल म्हणके लिव्हिंग एंटिटीचे खंयचे ऍक्टिव्हिटीसान तूं तो इन्वॉल्व जावन आसना म्हणचे विशय समेत हांगा कृष्णान सांगिल्लो आसा. ही हॅज नथिंग टू डू विथ दिस मॅटेरियल वर्ल्ड. ही क्रिएट्स बाय हिज ग्लॅन्सेस अँड ऑर्डन्स अँड जाल्यार मॅटेरियल नेचर विथाउट द सुप्रिडेंट्स म्हळ्यार विथाउट दी विल ऑफ दी लॉर्ड the material nature cannot do anything. Chalari supreme personality is detached from all the material activities. So hanga samet amka amgel kasane काम करता आसचे हांतू आमी डिटॅच्ड आसूं का आमगेल कसन कर्तव्य आसा तें मात्र कोर काम म्हूण विशय समेत कृष्ण आमकां तागेल ऍक्टिव्हिटीज कोण घेवन आमकां दाखोवचे आसा. सो ह्या 4 to 10 वर्सांत आमी कृष्णाले ग्रेटनेस हाऊ इज कंट्रोलिंग हाऊ इज मेंटेनिंग कितले ऍक्टिव्हिटीज करतास कृष्ण म्हणचे आमी हांगा पळयत. इवन इन हांगा इनडायरेक्टली एनर्जीसा थ्रू करचे पुरो बट इन स्पिरिच्युअल वर्ल्ड ही इज डुईंग so many of activities. The activities आमी कसा म्हणटाची he is doing it through his pastimes म्हणून. So अनेक हांगा आमी कसन अर्थ कोण घेवका म्हळ्यार इतले पुरा कृष्ण तागेले ग्रेटनेस दाखयता. आतां आमी पळयताची सचिन तेंडुलकर तो कितले लायफ प्लेयर so much is so great म्हणून तशी लेखताची. So much कसं people are craze about him. Crowd तागेल मागशी वताची तक फॉलो करताची तक रेस्पेक्ट दिताची तक वर्शिप समेत करताची. रजनीकांत तक कितलं वर्शिप करताची तागेल देवस्थान तशी पुरा आयकला केला म्हणून. सो तशी असताना हांगा हानी पुरा सन स्टार्स कृष्णा सुप्रीम स्टार इज अ सुपर हिरो म्हणून प्रल्हादान लाकेलल तुलन तो जस्ट येवन घेवन धरता. आमी सुपरमॅनात स्पायडरमॅनान हे केलें तेन्ना तो येवन घेवन प्रोटेक्ट करता म्हणून स्पायडरमॅन इज माय सुपर हिरो म्हणटा ते पुरो दे आर नॉट द रियल हिरोज. हांग सुप्रीम लॉर्ड इज द रियल हिरो वेर इज प्रोटेक्टिंग ऑल इज डिवोटीज. प्रत्येक लिव्हिंग एंटिटीजाक खंयचे हांतू जाल्यार तो हेल्प करता आसता जाल्यार आमकां ताजे अवेरनेस आसना आमकां ताजे अवेरनेस कळना. आणि ह्या कलियुगांचो तो अनेके मर्सीफुल जावन घेवन आमकां कसं दिला होली नेम दिला द महामंत्र दिला. सो ह्या महामंत्रान तू आमी कितली की लाईफ एजाचे कितली की पाप कोण आसूचे जस्ट एक होली नेम म्हणता गेल जस्ट एक नाम स्मरणेन तू काडचे ताणे आमकां दिला ते. सो आमी ते उपयोग कोण घेवका आनी ह्या भक्ती योगान तू प्रगती कोरका. जाल्यार हांव पळयलें हांगा ग्रेटनेस कृष्णाल हांगा ग्रेटनेसा विशय आमकां कितलेंच म्हणचे तागेलें क्रिएशन मॅटेरियल पुरा आमी आतां अशी पळयतना अशी मॅटेरियल नेचर पळयतना कितले चंद आसा कोण हे केल्लें म्हणचे क्वेश्चन येवचे पूर्ण. सो तेदना ते केल्लें पर्सना वेर आमकां ग्रेटनेस येता. जाल्यारीची कृष्णाल विशय कोणाक इतले ग्रेटनेस येयलें ऑटोमॅटिकली आमकां त्या पर्सनाल वेरी रेस्पेक्ट येता न्हय. जाल्यार बट स्टील people does not respect the Lord or there is no worship. कसं लेक म्हणून प्रश्न येता. सो ह्या प्रश्नाक उत्तर तुमकां 11th वर्सांतुल्यान कळटा. सो हांगा हें सांगून हांव कैद करता आनी कृष्णाला आमकां दिवन आसूचे हरिनामांतुल्यान आमी कितली की पाप कृष्णा इज प्रोटेक्टिंग द डिवोटीज. आमी पुढचे युगांत पुरा कृष्णान येवन प्रोटेक्ट केल्ले प्रल्हाद महाराजाक कश्टार आशिल्ले तेन्ना येवन प्रल्हाद महाराजा हेल्प केले ताका सेव केले म्हूण येता. सो ह्या कलियुगांत आमकां आमी सेव कोण घेवचे कृष्णान आमकां होली नेम दिलेलो आसा हरे कृष्ण महामंत्र दिलेलो आसा. आतां आमी अननोइंगली ते तितले फेथ ना आसचे पुरो ते देवाल नामस्मरण आनी देवाक कसले व्यत्यास ना म्हणचे आमी आयकून आसचे पुरो बट रियलायझेशन जाय न्ही जाल्यार समेत अननोइंगली आमी चॅन्टिंग करता आसतना समेत आमी कितले की प्रभुजीन लास्ट क्लासान म्हणलें बीजम कितले की बीजम
आणि के प्रोड्यूस जायनातील पुरा आम्ही होली नेमा हंतू ते पुरा आम्ही वचून असता आमगेले कितली की बीज ऊटम जाऊच असतं नव्हे ते वचून असता आमगेले कितली की पाप जाऊच समेत पुढेची नाश जाऊन होता हे होली नेम कृष्णान दिवन असूचे सो आम्ही ते उपयोग करूया आणि आम्ही देवाल नामस्मरणे आणि आम्ही अशीची भागवत कथा ह्या भगवद्गीता अशीच वाचून अशीच डिस्कस करून घेऊन आम्ही कृष्णाल विषय चढ चढ ऐकून घेऊन तागेल वेरी नंबिक आणि श्रद्धे चढ केलेल तिथले आमका आम्ही भक्तिरी मुखारी प्रोग्रेस करूक साध्य जातो ह्या सांगून आमका इत करता धन्यवाद हरे कृष्ण धन्यवाद माताजी हरे कृष्ण हरे कृष्ण कोणे काही प्रश्न निमगूचे असल्या निमगी येतात हरे कृष्ण माताजी हरे कृष्ण माताजी मनुष्य जन्म आमकां मेळ्ळलोची भक्ती करून देवाला पावचे खातीर जाल्यार देव कसलो सकट मनशाक भक्ती करच्याक मन दिना देवाले म्हळ्यार फ्री विल वय आमगेले जाल्यार देवाल इच्छेने न्हू प्रत्येक चोलचे देवाल इच्छेने न्हू प्रत्येक मनशाक कसला देव मन दिना भक्ती करच्याक मन दिना म्हणच नाही माय माताजी त्याची ते आम्ही हांगा सांगिल्ले फ्री विल म्हणचे विषय येता म्हळ्यार पुरा हृदया भितर कृष्ण बेसून आसा सो तुम्ही खंयचे पाप कार्य करताना कृष्ण इन्स्ट्रक्शन्स दिवन आसता जाल्यार आम्ही कान बंद कोन असल्यारी अथवा इयरफोन घाल नसल्यारी मग कोणी भायर तुला आपयल्यारी मग आयकना तशीची कृष्ण आमगे हृदया भितर बेसला आणि सांगता ते कर नक मरे ते कर नका म्हणून आम्ही कान घाल नसल्यार आमकां आयकत्वे ना तशीची आम्ही आमगेले इच्छे प्रकार चलता आसची आमकां कृष्ण हांगा इंटरफियर करना जाल्यार सांगता आसता पळय ते उज्जे हात घाल नका चेडा घाल नाका ना ना म्हाका उज्ज्यांत हात घालका तीच म्हूण आमी वचून घालताची सो हांगा भक्ती कार्य म्हणचे विशयाक होली नेम दिलेलो आसा इतलें भागवतम आसा आतां आमी हांगा इतले जन बेसलेंची करेक्ट नवे कितली की जन आसाची तुम्ही इतले जनान मात्र आयके केला हांगा एट प्रेजेंट हे आमी भागवत कथा डिस्कस करू हे भगवत गीता डिस्कस करू कितली की जन ना म्हाका नाका ते हांव आतां कसले भक्ती करूं अथवा ह्या भक्ती कोण जावचे साध्य स्वे म्हणचे विषय जाता आणि आमी कितली की लायफान तूं कसा की आमगेले सुकृती म्हणचे आसा एक भक्ती करचे का एक सुकृती जावक ते सुकृती मेळल ते जाणा आमी भक्ती करचेक साध्य आसा तुम्ही वचून कोणाक तुमगे लेबराक जावं कोणाक जाल्यार तुम्ही वचून अशी सांगाची आयकताच वे कितले जण आयकताचे ना कसलेक म्हळ्यार कृष्णान तांकां फ्री विल दिला तांकां इच्छे ना करूक अथवा तांकां ते इंटेलिजन्स तांचे येवन आसा मंद बुद्धी म्हणटा पळय तशी सो आमकां हे ह्युमन लायफ मेळल आसा आमकां ते अर्थ जाला आमी हे पुरा भगवद्गीता हे पुरा आयकून घेवन अर्थ कोण घेवन ते पातारी वचेक पळयता आसाची ಕೆಲವು ಜನಕ್ಕೆ ಆಮಿ ಭಗವದ್ಗೀತಾ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ केला समेत आम्ही कितले सांगल्यार समेत मना वचना कसलेक ते तांगेल टाइम येनिते आणिके ते सुकृती आणिके कसं म्हणताची एक पुरा हक्क कसं म्हणते एक आंबो अस त्यानिके पिक आणि तसे त्या पिकेल स्टेजार राहील ते जाणाच सांगते भक्ती मार्गार येवचेक साध्य जाता त्यानिके ते हार्वे स्टेजार आसा आता आम्ही कितली की जण कॉलेज स्टुडंट्साक वचून सांगताची 2 पटी येताची मागीर 3 पटी हो हे चड जाता म्हणून धांवन वताची तांणी पुरा कसलेक तांकां आनी कितें पिकील स्टेज येनी एक आंबो पिक्का तेदना ताजी रुची तांकां कळचे सो तशीचे आमी आमगेले प्रयत्न करका कोण मेळटाच की आमी सांगका आमगेले कितले आमकां अर्थ जाला की कितले आमकां गोतस की तितले आमी सांगू प्रयत्न करका आमकां गोत ना कोणाक कदन त्या टायमार आता तुम्ही सांगून असते तांकां मना वचन आसचे नासचे पुरो ते केदन की टायमार तू ते हे अशी सांगिल्ले म्हाका मना गेल्ले ताकाच हांव आतां आयला म्हणून कितले की नंतर येवचे पुरो
सो तश जावन आम्ही ह्या विषयू विंगडजनक सांगता आसका जाता. ताकाच प्रभुपादान पुरा विषय त्या विषयी तांगेले पुस्तकारी बरोवन आसचे. आ दिसांगेले विषय अनेक लेख उडग आसना. हांव आतां क्लासेस सांगून आसचे अथवा कसले विषय हांव सांगून शेअर कोन्न आसचे आतां एक घडयेक आसचे पुरो अनेक रितीर विसरून आसचे जाल्यार पुस्तका रितीर प्रभुपादान बरोवन आसचे. ताकाच आमी पुस्तकां वितरण करचे. म्हळ्यार ते कोणाल की घरा वचून आसता कोण की ते फॅमिली मेंबर आत्ता म्हूण न्ही प्रेझेंट न्ही जाल्यार समेत मुखार कोण की जनरेशन तो वचून घेवन तो भक्तीर येवचेक चान्सेस आसा. कशी जत्ता म्हणून आमकां गोतना. तशें जावन प्रभुपादान बुका रितीर पुस्तका रितीर आज विषय पुराजनाक पावल्यार कशी जाल्यार तांणी भक्त जावचेक चान्सेस आसा म्हूण कारणाकाची आमी पुस्तकां वितरण करचेक पळयताची. आनी आमी असले पुस्तकां वितरण केलेलो तूं मस्त जाणान भक्त जावन आसचे आमी पळयलेलो आसा. म्हगेले एक स्टुडंट म्हूण येता आमी एक चलियस मेडिकल स्टुडंट ती गेल आज्जान भगवद्गीता बुक प्रभुपादान बरोवन आसचे भगवद्गीता एज इट इज बुक तिणें घेतिल्लो आसा. सो ओ सॉरी इतले वेळ मागीर व्हिडिओ नासलो म्हाका कळ्ळें नासलें वापस जालें मागीर. सो ते पुस्तकां घरांत आशिल्लें ती ते एक चेडूंक एक एज आसतना 16-17 म्हणटना तांकां ते डिसायड करूं जायना कसो करका आनी ते एग्जाम्स ते 12th हे म्हणटना ते प्रेशरायज हन तूं ते सुसायड करून घेवका म्हणून हें जालें तिका. बट देव परमात्मा चैत्य गुरू पुराजनाल हंतू आसता. सो तिका ते वॉयस इनर वॉयस आयकलें कसन म्हळ्यार ना सुसायड कर नाका तुगेले थंय देवा कुळांत आशिल्ली भगवद्गीता वाची म्हणून ते देवा कुळांत आशिल्ली भगवद्गीता पुराजनान जस्ट दवरचे आशिल्ले पांय पडचे आशिल्ले देवाक तितलेच कोणी वाची नाशिल्ले. तिका ते सुसायड करून घेवका म्हणटना तिका ते बूक वाची म्हणून ते एक इनर वॉयस तिका आयले तिणें ते बूक वाचूचे शूर केले. ते देवान तिका ते वाचूचे शूर केले कुळ्ळे तिका ते सुसायड अटेम्प्ट तिणें सोडले ते. आनी त्याची टायमार आमगेले ऑनलायन क्लासीस चलता तिका मेळ्ळें तिणें जॉयन जालें. सो दिस वॉज वॉट शी टोल्ड दॅट प्रभुपाद हॅड सेव्ड मी थ्रू हिज बुक म्हणून. सो अशी कोणा लायफांत कशी भक्ती येताची म्हूण आमी सांगूं जायना. जाल्यार आमगेले प्रयत्न कसो करूयेत आमी करूयेत. आमी एक बुक डिस्ट्रिब्युशन तुमी कोणाक आमी कितलीं जाणां बर्थडे वताची कितलीं जाणां एनिवर्सरी वताची आमी कसं की गिफ्ट दिवचे पडलाक तुमी तांकां भगवद्गीता की अथवा खंयचे एक बुक्स चेडूंक जाल्यार तुमी कृष्णाल काणी आसूच की असल बुक्स आमी गिफ्ट रितीर तांकां दिल्यार ते तांगेल्या लायफार कशी युटिलायज जाता. सो आमी तशी हे कृष्णाल विशयर अथवा देवाल विशयर भक्ती करचेक आमी अशी प्रचार करूयेत. आमगेल हे प्रयत्न आमी करूयेत. सो तुमगेल क्वेश्चनाक हांव एक रितीर आन्सर केला म्हूण लेखता माताजी. आनी कोणी सिनियर डिवोटीस आनी कसं ऍड करता जाल्यार करूयेत. धन्यवाद माताजी धन्यवाद. तुम्ही सांगील करेक्ट माताजी. भगवद्गीते बूक मेगला 10 वर्स पुढे मेगल चल्ल्याल 10-12 वर्स पुढे ताकून आसता जाल्यार हांव ओपन करनाशिल्लें गांवांत आशिल्लें. मागीर भागवत पुराणा कोंकणी आनी जॉयन जाता भगवद्गीते क्लासीस जॉयन जाता ताकाय इतले टायम लागली पळय बूक आसल्यार समेत पळयनाशिल्लें. ते टायम अनमॅनिफेस्ट जावका म्हणटा ते फुटका म्हणटाना त्या टायमार तांगेला जावचेक साध्य आसा. आनी एक पाटी केलो कालार आमी कसं की सुकृती कोण आसताची म्हळ्यार आतां आमी GSP हंतू आसाची. सो आमी देवाल प्रसाद करताची देवस्थानां वताची देवाल सेवे कोण आसताची हे पुरो सुकृती ऍड जावन आमकां ते करेक्ट अर्थ कोण घेवचे हे देवाले विशयार पुरो अर्थ कोण घेवचे आमकां तशी समेत आमकां भक्तीर येवचेक चान्सीस मेळटा. आमी प्रसाद समेत वचून देवस्थानां खावन आसताची कितली की हा पटी. सो ते पुरा कोण न्हू अथवा देवाले खंयचे हाका आमी सेवेक फायनान्शियली आमी डोनेशन दिवन आसचे पुरो तशी पुरा त्या नमुन्याची पुरा एवरीथींग कम्स म्हळ्यार ते पुरा भक्ती सेवेन डिवोशनल प्रॅक्टिसेसान तूं येतात. सो तशी ते एक एडप जावन कसं म्हणटाची आमकां आनीक मुखार लायक जावन भक्ती करचेक कृष्ण आमकां हांगा
सुकृती ऍड जावन येवचें साध्य जाता माताजी. सो हांगा आमी पुराजनाका आमी कसं फॉर्च्युनेट आमकां एक देवाल क्रीप आसा आमकां. सो तशें जावन आमी हे मुवमेंटार हे प्रॅक्टीस करता आसाची जाल्यार आमी हे आनीके स्ट्रॉंग जावन आनीके ते फेथ स्ट्रॉंग करून घेवन वचका जाल्यार आमी हे भागवतम आनी भगवत गीता वाचिता आसल्यार आता आमी ह्या वर्सान सांगता आमकां कृष्णाल ग्रेटनेस कळ्ळें. सो ते कृष्णाल ग्रेटनेस कळ्ळे कुळें कशें जाता कृष्णाल वेळ चड नंबीक येता, तागेले वेळ चड रेस्पेक्ट येता, तागेले वेळ चड लव येता. ओ तो हाऊ मर्सीफुल ही इज ताण आमगेल डिझायर फुलफिल करचे खातीर हे सृश्टी क्रिएट केलेले म्हणचे खातीर ताणें सांगीत इतलें पुरो कोरका हांवें तूं म्हाकाच पांय पड पुरो म्हणगे ना आमगेल फ्री वील आमकां ताणें सोडून दिलें कराची तुमकां कळका ना हांवें म्हणगे. सो फोर्सफुली ही कुड हॅव मेड अस लव हिम दॅट जाल्यार ताणें फोर्सफुली ते कर न्ही ताणें फ्री विलर तुमकां इच्छे प्रकार तुमीच इच्छे जावन घेवन येवका म्हणचे श्रेयांग आमी कळयत माताजी. थँक्यू माताजी. हरे कृष्ण. धन्यवाद माताजी. आणि कोणाक प्रश्न येवचे असलेली संशय असलेली निवारण करून घेयत. आम्ही कार्यक्रम मुखारसिया तशें अशी संक्षिप्त जावन आयचे तात्पर्य म्हणून हांव एक सांगूक प्रयत्न करता. श्री कृष्ण परमात्मा स्वयं तागेले आनी ह्या जगताचे स्वरूप सांगता म्हण सांगेत हांतू तो अव्यक्त मूर्ती निराकार हांव जलेरेची हांव संपूर्ण मिगलंतू संपूर्ण जगत व्याप्त जल्ला म्हणून सांगता जलेरी तांगेलंतू हांव ना चाहम न च अहम तेषु अवस्थितः म्हणून सांगता. तशी पश्यमे योगमेश्वरम म्हणून मिगेल ईश्वरीय योग शक्ती पळय म्हणता. सर्वभूत सर्वांक उत्पन्न धारण पोषण करचे मिगेल आत्मा तांगेलंतू ना हांव उत्पन्न पुरा करता जाल्यार तांगेलंतू हांव ना म्हणून सांगता तो. कशी आकाश तत्व तुलेन उत्पन्न जावन सर्वत्र चलनशील जावन आशिल्ले वायू तत्व केदानही आकाशांतू असता. तशीची परमात्मा संकल्प निमित्त उत्पन्न झालेले सर्वभूत परमात्मलंतू असते. आमगेल अस्तित्व श्रीकृष्ण भगवाना निमित्त असत. आमगेले आत्मांतू ते परमात्मा अंश असत जाल्यारी तो आमगेलंतू ना. हे योगाची शक्ती योगाचे प्रभाव. तशीची कल्पक्षये म्हणताना कल्पाचे अंत्यांतू सर्व भूतांनी सकड कृष्णालंतू वतात म्हणजे प्रकृतींतू लीन जातात. कल्पादो कल्पाचे आदींतू पुन्हा तांगेल रचन करता तेन्ना कल्पाचे आरंभ जाता. भगवंत म्हणता संपूर्ण भूत समुदायांक आमक पुरा आमगेल स्वभाव गुण कर्माक समजावन रचने करता. त्यांची कर्मातू कर्मातुलें कोणाक चुकून घेवचे जायना जाल्यारी अशी तो परमात्मा समेत रचने पालन पोषण सर्व काम करता जाल्यारी उदासीन वदासीनम असक्तम म्हणजे कर्मांतू आसक्ती रहित असेल परमात्माक हे कर्माचे बंधन असना म्हणून सांगता. आमगेल कसले क्षुद्र प्राणी मात्र अटॅचमेंट पुरा आमी लागून घेतात त्या निमित्त आमकां कर्मबंधन असतात. परमात्माक कर्मबंधन असना. अशी श्रीकृष्ण भगवान म्हणता मिगेल निमित्त प्रकृती चराचर सहित संपूर्ण जगत रचन जाता. भगवंत सृष्टी करता उत्पन्न पालन पोषण करता पुनः तागेलंतू लीन करून घेता. अशी ह्या जगतू संसार चक्र चलता असता. धन्यवाद माताजी. आजी पवित्र दिवस असा. आजी व्यास जयंती. माताजी एक मिनिट तुम्ही स्टार्टिंग सांगताना निराकार म्हणले तर अव्यक्त मूर्तीना म्हण सांगताना हांव निराकार म्हण सांगिल्लें न्ही मूर्तीना म्हणताना देवाक रूप आसा. हांवें तुमकां एक एग्जाम्पल दिलें उडगास जावका एक पेन्ना विशयी सांगिल्लें हांव.
सो त्या पेन्नाक एक रूप आसा, एक फॉर्म आसा, जाल्यार आवशी हाड दवरल्यार हातू ते दिसना. सो ते इनविजिबल आसा. जाल्यार ताका फॉर्म आकार ना म्हणचे नाही, ताका आकार आसा. सो आमकां दिसना तितलेच. सो ते निराकार म्हणून सांगिल्लें. सो ते एक तुम्ही समजून घेवची. धन्यवाद माताजी. हरे कृष्ण. आजी व्यास जयंती. व्यास महर्षी आमकां हे महाभारत बरयना जाल्यारी भगवद्गीताचे श्रीकृष्णान सांगिल्लें भगवद्गीता आमकां मेळनाशिल्लें. त्या निमित्त आईचे पुण्य दिवस. तशी पुराण पुरा बरयलेलें आमगेले व्यास महर्षी. त्या निमित्त आजी तसले व्यास महर्षीले व्यास जयंती आसा. त्या निमित्त आमी आमगेले गौरवपूर्वक कृतज्ञतापूर्वक आमी प्रणाम समर्पण केले. तशी अनाउन्समेंट आसा ती मंडे, वेडनेसडे, फ्रायडे केदनाचवरीची सुबोधिनी सेशन्स भगवद्गीता ते चलता. संडे बाल उत्सव क्लासांतू गजेंद्र मोक्ष प्रेयर्स चलता. इंडिया टाइम 9:30 गंटेक. सेकंडचे 9:30 AM. तशीची मे 15 अपरा एकादशी मंडे संपूर्ण भगवद्गीताचे पारायण जाता. कोण श्लोक पारायण करूक इंट्रस्ट आशिल्ल्यांनी विद्या माताजी, माया माताजी तशी भारती माताजी तांगेले नाव दिवेत. जुलै 18 तुलेन ऑगस्ट 16 तनक पुरुषोत्तम अधिक मास चलता. त्या निमित्त चैप्टर 15 चैप्टर 15 भगवद्गीताचे गौराष्टकम तशीची ताजे ट्रान्सलेशन तशीची गौराष्टक सिंग करियत. ताजे खातीर पुरा डॉक्टर कामाक्षी माताजी तुम्ही संपर्क करियत. फॉर भगवद्गीता 15th रेसिटेशन माया माताजी, विद्या माताजी तशी भारती माताजी कॉन्टेक्ट करियत. एवरी संडे जप सेशन चलता. चैंटिंग पुराण मोटू पुढून चैंटिंग करचे. 6:30 AM IST इंडिया टाइम चलता. शनिवार सैटरडेस वैदिक सेशन्स 7:30 PM इंडिया टाइम, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम चलता. हरे कृष्ण माताजी. नरसिंह आरती करियत की. ओम उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वलन्तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्नमाम्यहम्. नमस्ते नरसिंहाय, नमस्ते नरसिंहाय. प्रह्लाददायिने हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलाटङ्कनकालये तो नरसिंहो परतो नरसिंहो. यतो यतो यामि ततो नरसिंहो बहिर्नरसिंहो हृदये नरसिंहो. नरसिंहमादिशरणं प्रपद्ये तव करकमलवरे नखम्. अद्भुतशृङ्गं दलित हिरण्यकशिपुतनुभृङ्गम्. केशवधृत नरहरिरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे. जय नरसिंहा, जय नरसिंह देवा. जय प्रह्लाद महाराज, जय प्रह्लाद महाराज. जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद, जय प्रभुपाद. जय गुरुदेव, जय गुरुदेव,
जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय नरसिंह देवा, जय प्रहलाद महाराज, जय श्रीला प्रभुपाद, जय गुरुदेव। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम सर्वं कृष्णार्पणमस्तु। हरे कृष्ण।